हे 16 तारीख जानेवारीचे आम्ही ॲम्ब्युलन्साचे स्पेशल इनॉग्रेशन दवरलां कित्याक 16 तारीख जानेवारीचे एक हिस्टॉरीक डे ऑफ गोवा ओपिनियन पोल डे आनी तशी आमगेले 5 जेवाताचे फेस्त आनी हे ॲम्ब्युलन्स म्हणजे एक लायफ सेवींग व्हेहिकल आमी चड कोण आयज दवरलां 5 जेवातान हे ॲम्ब्युलन्साक कोण भितर जाता त्या कोण पेशंट ताका राखपाक आनी सगळ्यांचे जीव साल्वार करपाक लागून हे ॲम्ब्युलन्स हांव पयले फाटी MLA जालो तेन्ना आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत हेल्थ मिनिस्टर जालो तेन्ना पयलो मुगे प्रपोजल ताका घायल्लो आमकां एक 108 जाय म्हूण एक नुवें आनी एक लोतोली आनी तेणें म्हाका प्रॉमीस केल्लें आपण तुका एक पयलीं दिता आनी ही 8 तेणें ॲम्ब्युलन्स घेयलें म्हूण तितूंतलें एक आमकां नुवें तेणें पयले फाट दिलें म्हूण हांव तेजे चड उपकारी. नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी एक बरें ॲम्ब्युलन्स 108 फादर दोयलान तुमकां सांगलां 108 कित्याक हे भाशेन तें आनी हिंगा जायते एक्सिडेंट जाताय पूण जाय येदो भाशेन कोणें ही ऑपॉर्च्युनिटी हाडना नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीक बाबा दिसान हाड्या म्हूण आमी सगळे चडशे हांव नुवेंच्या गांवच्या लोकांक वाटेन We already have 33 locations, and this is a new location now, that is in Nuwe. We have already in Margaon as well as in Verna, so in between Nuwe is also covered. Besides this 33 and this is 34, we have 2 neonatal, one is north and one is south, and 3 for drop back facilities. And under our leadership and guidance of Honorable Health Minister and Honorable Chief Minister, we are committed to give best health services to all.